रिच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू दोन कॅटेगरी करता, दोन भाग. एक तुमी आनी एक ती. तुमी म्हणटात ती तुमी जी कोण जेजूचेर सोत मानतात, जेजून बाप जांकां दिला आनी जाणी घेतला ती तुमी. म्हणल्यार क्रिस्ती भावार्थी आमच्यान म्हणूंक जाता हिंगासर. आनी ती म्हणटात ती जी कोण भावार्थ मानून घेवंक ना, जी कोण देवाक ओळखनात, वो जी आपुणूच देव जाल्ल्या भाशेन कोत्तात, वो जी चाकरां आसलीं देवान तांकां वयर काडलीं आनी ती आतां आपूण देवाहून व्हड जाल्ल्या भाशेन करतात. आनी ह्या पासत सगलीं जी कोण तांच्या उतरा प्रमाणे चलनात तांचेर आड वेतात, दुमाळो दितात. संवसार म्हणटा तो हो. म्हणटच जी कोण आजून पासून देवाक मानून घेवंक ना, वो देवाक मानून घेतल्या उपरांत आपूण देवाहून व्हड जाल्यान तांकां ह्या आयच्या वाचपान संवसार अशें म्हणलां. आनी आमी भावार्थी, जेजूचेर विस्वास दवरपी, जेजूचो पाटलाव करपी, साक्रामेंतांनी वांटो घेवपी, क्रिस्ती भावार्थ सांबाळपी, तांकां एक शिटकावणी कशी दिल्या. जरी तर म्हाका तांणी मानून घेवंक ना, म्हणल्यार जेजूच्याय काळार असले आसले जे आपुणूच व्हडले म्हूण समजताले, आपणाचें चलोवपाक सोदताले आनी देवाक मानून घेनासले. म्हणजे बापा कडसून जो जेजू आयला ताचीं उतरांय आयकून वो ताच्यो करण्यो पळोवन, ताचीं ओचऱ्यां पळोवन पासून ते तो बापा कडलो आयिल्लो मेसियस म्हूण मानून घेनासले. देखून तांणी ताका दुमाळो दिलो. देखून जेजूची शिटकावणी, म्हाका जरी तर हो संवसार जळला जाल्यार तो तुमकांय जळटलो. तेच बराबर आनीक एक भाग जेजून थंयसरूय केला, म्हाका म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटलीं. म्हणटच दोनूय भाशेचीं मनशां भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आसात, जीं आड वेतात आनी जीं उतर आयकतात. जी कोण आड वेतात तांची भिरांत दवरप ना, हें जेजू सांगूंक सोदता. दुमाळो येतलो, ती वायट करतलीं, ती तुमकां धरतलीं, म्हजे पासत ती तुमचेर आड वेतलीं, कांय नजो. अशें घडटा तेन्ना आमी देवाक मानपी आनी देवाक आमी चिटकून रावपी हें उगडास दर. आनिकूय वस्तू थोड्यो उगडास धरूंक जेजून सांगल्यात. चाकर दुनिया परस व्हड न्हय. म्हणटच देव सदांच देव उरतलो आनी आमी देवाचे भक्त वो आमी देवाचे पाटलावदार सदांच तशेंच उरतलें. देव आमचो भक्त जावचो ना आनी आमी देवाहून व्हड जावचें ना. आमी चाकर तर आमी चाकरां कशीं हो संवसार आनीक बऱ्या जाग्यार व्हरपाक आमकां विचून काडल्या. आनी हें करता आसतना भाव भयणीनो आमकां एकामेकाचो सांगात जाय. एकल्याच्यान घडये आमच्यान चड करूंक जायना, पूण सांगाता मेळून आमी बाराबर वावर करता तेन्ना आमच्यान जाय तें करूंक जाता. देखून संवसार म्हणटा तो कितें करता, आमचे मदें फुटी घालता, आमकां पयस करपाक सोदता. हें आमी पळयता ह्या दिसांनी आमचे भोंवतणी जाल्लें. आमच्या गोंयच्या मळार आमकां दिश्टी पडटा, भारताच्या मळार दिश्टी पडटा, वो संवसाराच्याय मळार दिश्टी पडटा. आमचे मदें फुटी घालून कोण तरी आपूण आपलें राज चलोवपाक सोदता. धर्माचे भेद, मागीर वेगवेगळे कास्ट वयर काडटात, वेगवेगळ्या जाग्यांची खबरो करतात. मंदिरां आनी इगर्जो आनी मस्जिदां हांचे मदें फुटी घालतात. तर फुटी घालून जो वावर बरो जावपाचो आसा तो बंद करतात जाल्यार ते दुमाळो दिवपी हें आमकां सरळ दिश्टी पडटा. आयच्या पयल्या वाचपान भाव भयणीनो आमी बागेवन पावलूची जी यात्रा तो करतालो जेजूक परगट करूंक, ती ताची यात्रा आनिकूय मुखार वेता. एका गांवांतावन दुसऱ्या, दुसऱ्या तावन तिसऱ्या. तिमोत हाका तो आयज भेटला आनी तिमोताच्या आवय बापायची खेरीत भाशेन खबर केल्या. तिमोताची आवय जुदेव जी क्रिस्तांव जाल्या, तिणें भावार्थ मानून घेतला. जाल्यार तिमोताचो बापूय आसा तो ग्रीक, तो जुदेव न्हू. ताणें भावार्थ मानून घेतला काय ना तें आमकां ह्या वाचपान सांगूंक ना. पूण भाव भयणीनो दोग जाण वेगळीं मनशां, वेगळ्या धर्माचीं, वेगळ्या जाग्यांची एक बराबर मेळून तांणी घोराबो घडला आनी त्या घोराब्यांतलो तिमोत हो आयला, तिमती. आनी तो तांचो मागीर बिस्प जातलो, पावलू बराबर भोंवतलो, आमकां चिटूय बरयतलो.
पावलू ताकाय चिटी बरयतलो आनीक हो भावार्थ जो आसा तो फुडें व्हरपाक धुमाळ्या बराबर कशे भाशेन घोट रावूंक जाय तें ताका शिकयतलो आनी शेकी तिमोत पवित्र सभेचो वडील जातलो. तर पवित्र सभेक जेन्ना धुमाळो भोगता तेन्ना जेजूचेर विस्वास धरून भियेनासतना मुखार वचूंक हें सगळें वेगळेपण जें आसा तें बराबर एक हाडूंक आनी एकवटान लोकांक मुखार व्हरूंक तोय करतलो. तर भाव भयणीनो, आमकांय हो संदेश घेवया. आयज वेगळोचार जायतो आसा, वेगळोचार वाडत आसा आनी आमचे मदें फुटी घालीत आसात. जाल्यार ह्यो सगल्यो फुटी आसा, भेदभाव आसात, ते पयस करून आमी एकचाराचें जिवीत जिवंक आनी एकचारान सगळ्या दुमाळ्यांचेर आमी जैत व्हरून आमी जेजूची खरीं पाटलावदारां, बरीं पाटलावदारां म्हूण दाखोवन प्रिती मोगाची आज्ञा एकामेका सवेन जिवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया.